नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत परतून सगळ्यांक येवकार. आमी ज्या ब्रह्मांडान रावतात ताजे बद्दल कितें तरी नवें शिकून घेवपाचें, कितें तरी नवे आस्पेक्ट्स जाणून घेवपाचे आनी हे जे आमी ब्रह्मांड आमचें घर आसा ताजे बद्दल कांयच नकळोच थोडे तरी इन्फॉर्मेशन तुमचे बरोबर शेअर करपाचो हो प्रोग्राम आसा अंतरिक्ष. हो फक्त इन्फॉर्मेशन शेअरिंग इतलोच प्रोग्राम ना, हे प्रोग्रामान खुबशें शिकपाचें आसा. भुरग्यांकूच न्ही, सगळ्यांक. एक एवर वायडनिंग डे टू डे नवे रिसर्च जाता, डे टू डे नवी डिस्कवरी जाता, असो हो सामको थ्रिलिंग तरेचे एक सायन्स आसा. आज आमी जे फाटले थोडे एपिसोडान प्रॅक्टिकल एस्ट्रॉनॉमी म्हणजे आमी घरा बसून एस्ट्रॉनॉमी कशें शिकूंक शकतात. आपल्या कंप्युटरा फुडें मोबायल सुद्दां घेवन, इंटरनेट घेवन एस्ट्रॉनॉमी शिकपाक शकतात. आणि तशेंच आमी आज हांगा एक प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचें आसात आनी ते करचे पयलीं हांगा जे म्हजे यंग फ्रेंड्स म्हजे मित्र आयिल्ले आसात तांची एक वळख करून घेवया. Hello, माझे नाव राज कुकळकार. I am a first year undergraduate student at BITS Pilani Goa campus and I am pursuing my MSc Physics degree. हॅलो, म्हजें नाव एरन वेगस. हांव डेंबे कॉलेजीन BSc फर्स्ट इयर करता. सब्जेक्ट कितें? जिओलॉजी. हाय, म्हजें नाव शारंग आमोणकर आनी हांवें म्हजें 12th पास केलें आतां आनी आय बी ट्रायंग फॉर इंजिनियरींग. तुमकां सगळ्यांक येवकार. करियराचे सामके क्रॉस रोडाचेर तुमी सगळे आसात आणि तुमच्या वयाच्या भुरग्यांक जे सामकी क्रेज आसा सध्या तो आमचो आज टॉपिक आसा. इंटरनेट म्हणलें की सगळी तरेची चित्रां आमच्या दोळ्या फुडें येतात. इंटरनेटाचो एक्चुअली इट इज अ व्हेरी पॉवरफूल मिडियम, पण कितलो दुरुपयोग चल्ला. भुरग्यांच्या हातान तर इंटरनेट दिवपाक पेरंट्स भितात अशी परिस्थिती आसा. पण इंटरनेट सुद्दां यूज करून एज अ टूल आमी एस्ट्रॉनॉमी शिकपाक शकतात. सो इंटरनेट एंड एस्ट्रॉनॉमी हो जो आमचो टॉपिक आसा. राज, कितें म्हणटा तूं? वॉट डू यू फील? Internet can be used in various ways. I mean, it depends upon how a person makes use of it. आता मी पळोवपाक गेले समज आता 50 वर्सां पयलीं there was इंटरनेट अशें कांयच नाशिल्लें आनी तेन्ना त्या टायमार इन्फॉर्मेशन एक्सेस करपाक आतां जी आमची विकिपीडिया आसा आनी वेगळे वेगळे गुगल आसा, गुगलार इन्फॉर्मेशन मेळपाक शकता. तसले सोर्सीस कांयच नाशिल्ले. फक्त एक लोकल लायब्ररी जातून थोडे बुक्स आशिल्ले तितलेच. पूण आतांच्या वर्ल्डान जितले की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आसा कोणी घरा बसून भरपूर नॉलेज गेन करपाक शकता. इमेन्स ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. आणि एस्ट्रॉनॉमीचो एंगल? एस्ट्रॉनॉमी इज वन ऑफ द कम्युनिटी विच कॉट अप व्हेरी फास्ट. आतां हे जे इंटरनेट आसा इटसेल्फ इट वॉज इन्व्हेंटेड इन CERN दॅट वी टॉक्ड अबाउट इन वन एपिसोड. आणि लार्ज हेड्रॉन कॉलिडर त्या एपिसोडान उलयल्ले आमी. आनी इंटरनेट वॉज इन्व्हेंटेड ओवर देर फॉर यूज ऑफ द वर्ल्ड. आनी सो astronomers have always been part of the internet. इनडायरेक्टली आमी अशें म्हणू शकतात की एस्ट्रॉनॉमी शिकपाचे लोक आशिल्ले एस्ट्रॉनॉमर्स दे वर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन इन्व्हेंटिंग इंटरनेट. येस, एक्झॅक्टली. खूप एस्ट्रॉनॉमीचो आनी इंटरनेटाचो असो एक संबंध आसा. तांकां एकामेका बद्दल कम्युनिकेट करपाक आशिल्लें आनी ताजे खातीर स्पेशली दीस मिडियम वॉज क्रिएटेड. बरोबर. सो आतां आमच्या मेन टॉपिका कडेन वचया. टॉपिका कडेन वचचे पयलीं आमच्या दर्शकांक मुद्दम सांगूंक सोदता की तुमी जेन्ना इंटरनेटार एस्ट्रॉनॉमी हो शब्दूच मारलो हजारांनी पेजीस येतल्यो. सो एक काम करात, आयचो प्रोग्रामाचो एज अ प्रॅक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशनाचो तुमकां फायदो जावपाक जाय जाल्यार एक पेपर आनी एक पेन घेवन बसात आनी कितें हांगा इम्पॉर्टंट तुमकां लिंक्स मेळटा, कशें तुमी नॅविगेट करपाचें ते सगळे टिप्स हे भुरगे आमकां दितले. तांचेच वयाचे भुरगे चड इंटरनेटान आसात. दे आर द रिसोर्स पर्सन. सो तांणीच तुमकां फ्रॉम द हॉर्सीस माउथ अशें इन्फॉर्मेशन दितले. नोट करून दवरात आनी हो प्रोग्राम खरो उपयोग जातलो तुमकां शिकपा खातीर. सो राज, आमी चालू करया. तुजेच कडल्यान चालू करया. आतां इंटरनेट एस्ट्रॉनॉमी शिकपाक इंटरनेट हेल्प करपाक खूब वेबसायट आसा. थोडे इम्पॉर्टंट वेबसायट आमकां सांग. हय, आतां देर आर मेनी वेबसायट्स लायक हेवन्स अबाव म्हणून एक वेबसायट आसा. मागीर स्काय एंड टेलिस्कोप म्हणून मॅगझिनाची वेबसायट आसा जी इन्फॉर्मेशन दिता. astronomy.com म्हणून वेबसायट आसा. मागीर नासाची वेबसायट आसा. आमची वेदर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाची वेबसायट आसा. सो वेबसायट्स खूब आसा. बट फॉर बिगिनर्स टू स्टार्ट ऑफ विथ देर आर व्हेरी फ्यू सिलेक्ट सिंपल वेबसायट्स दॅट आमी आतां दाखयतले. फर्स्ट वेबसायट जावन आसा हेवन्स अबाव म्हणून. ताची लिंक कितें आसा? हे पळय लिंक स्क्रीनीर दाखयल्ले आसतले. heavens-above.com म्हणून. www.heavens-above.com हे मारपाचें. मागीर हाव टू नॅविगेट ते मारतकीर यू वील गेट अ पेज लायक दीस. आनी ह्या पेजीर तुमकां दिसतलें की करंट ऑब्झर्विंग सायट म्हणून येतली. म्हणजे तुमचे पृथ्वीचेर जे लोकेशन आसा जे आमचे पणजे आसा
you can input that, like you can select from map म्हणून ऑप्शन असता नाल्यार input from database. आता तुम्ही सिटीचे नाव जशें घाले आणि एंटर मारले तुमकां ती सिटी येतली ती क्लिक करपाची आणि युअर ऑल लोकेशन विल बी सेट टू दॅट पर्टिक्युलर लॅटिट्यूड लॉन्जिट्यूड. म्हणजे राज हे जे साईट आसा यू कॅन यूज इट लायक अ सॉफ्टवेअर. थोडे सॉफ्टवेअर आसात स्काय ऑब्झर्वेशनाचे तुका एका जाग्यार बसून सगळी स्काय दिसता. सो इवन दिस वेबसायट कॅन बी युज्ड की तू ते तुजी पणजेचे लोकेशन किंवा खंय गोंयचे लोकेशन घालून गोंयचे स्काय हाजेर पळोवंक शकता. बट द थिंग इज दिस इज व्हेरी डायनॅमिक. म्हणजे नवीन जे इन्फॉर्मेशन नवीन नवीन डिस्कवरी जाता पळय स्कायान नवीन एस्ट्रोनॉमर्स कॉमेट्स दिसता मागीर वेगळे वेगळे एस्ट्रॉइड्स बी नवीन येता लागीं ते ऑटोमॅटिकली ह्या वेबसायटीर अपियर जाता. हय बट त्या सॉफ्टवेअराचेर ते तुका इतले मेळना कित्याक तो डेटा एकदा सेव्ड जाल्लो आसता तो नवीन हे करपाक शकना. तशेंच तुका यू विल हॅव वेरियस सेक्शन्स लायक सॅटेलायट्स मागीर एस्ट्रोनॉमी आनी मिसलेनियस म्हणून. आतां अंडर सॅटेलायट्स वी हॅव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट सॅटेलायट नोन एज ISS द इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन. आणि कल्पना चावला सुनीता विलियम वचून आयिल्ली. हय एक्झॅक्टली. सो द थिंग इज तुमकां ISS दिसपाक शकता. आतां हो जो मॅप आसता इट अपियर्स इन द होम पेज. म्हणजे राज गोंयच्यानूय आमी भुरगे ISS पळोवंक शकतले. हय हय ISS इज विजिबल लायक मोस्टली 2 hours आफ्टर सनसेट ऑर 2 hours बिफोर सनरायज. हय दिस इज द पळोवपाचें हे वेबसायट पळोवन आमी इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन कशें पळोवपाचें. Hi. So once you click on 10-day predictions for ISS, what you will get is some page like this. You'll have ISS all passes, search period start and search period end. What time as period असतो. Hi. आणि you will have like dates. You will have the magnitude जे आम्ही पहिला meaning किती तो हय brightness. Time असतो start कितल्यांक जातो आणि according to celestial coordinates तुमका direction दितले like south southwest north northwest. हय हय एक्झॅक्टली फ्रॉम वेअर इट विल स्टार्ट इट दे विल गिव द प्रॉपर डायरेक्शन जिओग्राफीक डायरेक्शन. मागीर तुका हायेस्ट पॉयंट कितल्या टायमार अमके टायमार हायेस्ट पॉयंट खंयच्या डायरेक्शनान जातलो ते दिता आणि खंयच्या सायडीन एंड जातलो. ISSूच न्ही जे सगळे सॅटेलाइट्स आसा ते कशे खंय आकाशान दिसतले. हय ते फुल इन्फॉर्मेशन दिता ही सायड. दिस इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर ISS बिकॉज इट इज व्हेरी ब्राईट अँड इट कॅन बी इजिली सीन बाय एनीवन वन्स दे नो वेअर अँड वेन टू लुक ॲट. खूप जणांनी पळयला आसतले ISS पूण तांच्या लक्षान वचून. हय हय आतां जे कितें आमी UFO बी सायटिंग्स म्हणून येता पळय मोस्ट ऑफ द टायम्स इट इज ISS बट पीपल डोंट नो वॉट दे आर लुकिंग ॲट. तशें जाता. आनी फुडें कितें आसा हातून फुडें यू कॅन आमी जे पंचांग अशें म्हणटा पळय म्हणजे फूल वेन द सन रायजेस वेन द सन सेट्स मागीर which constellation it is in. Every information is given here under the sun section that you get. म्हणजे हे इम्पॉर्टंट लोकांक सूर्य खंयच्या राशीत आसा चंद्राचे. एक्झॅक्टली. सो यू गेट वेरियस म्हणजे ट्वायलायट केन्ना जातली टायम फुल डार्कनेस केन्ना जातलो everything is given. Like here right now sun is in the constellation of Taurus in the month of May. So this is it's all given in here. राज एक हे पंचांग पळयतना म्हाका असं लक्षान येता की नॉट ओनली फॉर एस्ट्रॉनॉमी इवन फॉर प्रॅक्टिकल पर्पजीस. फॉर एक्झाम्पल जे आमचे मुस्लीम भावना आसा तांकां ते नमाजाक हे टायम यूज जाता. एक्झॅक्टली तांकां ते जाय पडटा एक्झॅक्ट टायम ते सुद्धा यू कॅन यूज. यू कॅन यूज आफ्टर ऑल इट्स ऑल एस्ट्रॉनॉमी. इट्स एस्ट्रॉनॉमी. फुडें सो हियर यू हॅव ऑल द प्लॅनेट समरीज. आतां वेगळे वेगळे ग्रह आसा आमचे ताजे A to Z even including Pluto here. They have given various information like where in the sky it will be. मागीर ब्रायटनेस कितली आसतली अमके टायमार खंयच्या प्लॅनेट्स खंय आकाशान पळोवपाक. हय हय हियर दे डू नॉट गिव इट पिन पॉयंट ऑन द मॅप बट दे गिव मच मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन विच इज. थोडी एस्ट्रॉनॉमी जांकां स्काय नेविगेशन खबर आसा त्या लोकांनी ही वेबसायट पळोवन स्काय ऑब्झर्वेशन करपाक शकतात. दिस इज फॉर द पीपल हू वॉन्ट टू टेक अ लीप फ्रॉम जस्ट बिगिनिंग टू लिटल लेवल. हय नेक्स्ट लेवल. ओके बरें आसा. एस्ट्रॉनॉमी आतां खूब एपिसोड आमचे जाले 50 तरी. सो तुमी थोडे तरी एस्ट्रॉनॉमी बद्दल शिकले अशें म्हाका दिसता. सो आनी फुडें तुमकां शिकपाक जाय जाल्यार हे सायट यूज करात आनी खुबशे कितें तरी तुमी हे सायटींतल्यान शिकपाक शकतात. सो हे जालें अबाउट प्रॅक्टिकल एस्ट्रॉनॉमी. आतां एस्ट्रॉनॉमी बद्दल म्हणलें जाल्यार आमचें एक रिडींग जाय. एस्ट्रॉनॉमीन डे टू डे अपडेट जायत आसा. खुबशें नॉलेज आमकां वाडत आसा. सो आमी कशी अपडेट करतात विथ द हेल्प ऑफ मॅगझिन्स. बट एरिन यू विल एग्री की एस्ट्रॉनॉमी मॅगझिन्स आर मायनॉरिटी. ओन्ली आमकां बाजारान वचून तुमी एस्ट्रॉनॉमीचे मॅगझिन तुमकां खंयच मेळचे ना. सो ऑनलायन एस्ट्रॉनॉमीचे मॅगझिनां मेळटा. शारंग कितें म्हणटा. हय स्काय अँड टेलिस्कोप एक मॅगझिन आसा. बरोबर. तांची एक ऑफिशियल सायट आसा www.skyandtelescope.com. ओके. आनी हाजेर तुका इन्फॉर्मेशन मेळूंक शकता फॉर एमएचआर. दिस इज द बेस्ट मॅगझिन इन द वर्ल्ड या फॉर एस्ट्रॉनॉमी. तूं आमकां एक ब्रीफली ही जेन्ना आमी स्काय अँड टेलिस्कोपाची सायट ओपन करतात लेटस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट युनिवर्स अबाउट एस्ट्रॉनॉमी आमी कशें हातूंतल्यान डिरायव करू शकतात एक ब्रीफ डेमॉन्स्ट्रेशन आमकां दी. हय
फर्स्ट लेट्स गो फॉर द मॅगझीन. मॅगझिनाचेर तुका तांचो करंट इश्यू कितें आसा तो पळोवंक मेळटा. ओके. आनी तुका तांचे आर्टिकल्सूय पळोवंक मेळटा, म्हणजे कितें आसा, कित्या बद्दल बरयलां, म्हणजे कंटेंट मॅगझिनाचो कंटेंट. आनी इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कॅन बाय इट. ओके. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट शारंग की हे मॅगझिना बद्दल वो एडवान्स येता न्ही, म्हणजे जून महिन्याचो मॅगझीन ऑलरेडी मे म्हयन्यान आयिल्लो आसता. सपोज नाव यू वॉन्ट टू बी अपडेटेड विथ द एस्ट्रो न्यूज, म्हणजे कितें चल्लां स्कायान, जाल्यार यू कॅन गो टू लेटस्ट एस्ट्रो न्यूज आनी मागीर तुका कळटा. वन लेटस्ट न्यूज वॉज दॅट आमचो केप्लर टेलिस्कोप जो धाडिल्लो आमी टू फायंड अदर प्लॅनेट्स अराउंड अस, इट हॅड फेल्ड. ओके. सो दॅट इज ऑल्सो हियर. ओके. म्हणजे नासान जो केप्लर टेलिस्कोप हालींच धाडिल्लो तो सामको न्यूसान आशिल्लो की वन ऑफ द बेस्ट टेलिस्कोप. आनी तो कित्याक धाडिल्लो की अर्था भशेन प्लॅनेट्स म्हणजे एलियन्स जर भायर आसा जाल्यार तांणी कसल्या प्लॅनेटार आसतले सोदून काडपाक धाडिल्लो. आनी अनफॉर्च्युनेटली आफ्टर 3 years तो फेल जाला सद्या. सो ही सगळी न्यूज तुमकां लेटस्ट न्यूज हांगा मेळटली, हे सेक्शनान मेळटली. ओके. आनी मागीर ऑब्जर्वींग, म्हणजे जर तूं आतां ऑब्जर्व करपाक सोदता म्हणजे स्काय, जाल्यार यू कॅन, आनी तुका म्हणजे एडवान्स तुका प्लॅन करूंक जाय. ओके. कितें दिसतलें बी जाल्यार यू कॅन गो टू ऑब्जर्वींग सेक्शन आनी तातूंत तुका न्यूज मेळटा, म्हणजे वीच फेनॉमिनन इज देयर, प्रेडिक्शन आसता स्कायान कितें कितें दिसपाचें आसा, वॉट फेनॉमिनन्स विल बी देयर विच आर वर्थ सीइंग. तुवें आतां दाखयलें आमकां अबाउट न्यूज न्ही, आकाशान जें आसा, आनी अबाउट हायलायट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हातूंत डिफरन्स कितें आसा? न्यूज म्हणजे ते एक्चुअली घडटा आनी ऑब्जर्वेशन इज फॉर फेनॉमिनन्स जे आमकां म्हणजे गिराण आनी मिटिओर शावर हे सगळें जावपाचें आसा आकाशान. ओके. ते सुद्दां हाजेर नोटेड आसता. ओके. आनी ताचो टायम बी सारको येता, पिरियड, एवरीथींग इज गिवन, म्हणजे खंयच्या पार्टान पळोवपाचो स्काय आनी द टायम ऑल्सो. मागीर फुडें द वीक्स, म्हणजे फूल विकान तुका कितें दिसतलें तें पळोवंक मेळटा हाजेर इन एडवान्स. ओके. म्हणजे एवरी डेचो एका दिसाचो सगळो एक्सप्लेन केल्लो आसता, म्हणजे खंय कितें स्काय, दिसाची स्काय खंय कितें दिसतलें. मागीर सिमिलर मागीर इंटरॅक्टीव स्काय चार्ट म्हणून कितें आसा, तातूंत आमकां कितें स्काय दिसता तो आमकां हाजेर दिसता, सायडीर दिसता. ओके. लायक दीस. ओके. इंटरॅक्टीव स्काय चार्ट. मागीर आतां तूं जर ऑब्जर्वींग करूंक वता आनी यू वॉन्ट सम टूल्स विच विल हेल्प यू टू ऑब्जर्व, जाल्यार यू कॅन गो टू दीस सेक्शन. ओके. आनी हातूंत तुका आसा म्हणजे आल्मनॅक, द सॅटेलायट, म्हणजे तुका फॉर सेल मेळटा, ऑनलायन ऑर्डर करून हाडूंक शकता. ओके. एक्सेसरीज फॉर एस्ट्रोनॉमी, दे हेल्प यू ऑब्जर्विंग. ओके. सो ही इंटरेस्टिंग आसा हाजे बद्दल. तांची एक गॅलरी आसता, तातूंत तांचे फोटो आसता, म्हणजे बरे म्हणजे इंटरेस्टिंग फोटोज, म्हणजे स्पेसाचे फोटोज. ओके. लायक दीस पळय हांगा तुका दिसता, आनी खंयचो तुका आवडटा तो तुवें क्लिक केल्यार एनलार्ज जाता आनी यू कॅन डावनलोड इट. तूं स्क्रीन सेवर बी करपाक शकता. इवन भुरगीं हे यूज करून प्रेझेंटेशन्स आनी कितें करूं शकता. इवन आवर फोटोज क्लिक बाय मेंबर्स वर वन्स पुट अप ऑन देयर गॅलरी. इवन गोंयचे जे एस्ट्रोनॉमीचे आमची इंटरेस्टेड भुरगे आशिल्ले तांचे सुद्धा फोटो हे मॅगझिनान घाल्ले. ओके. आनी कितें आसा हातूंत? Then if you are interested in this, you can subscribe to them and you can get the magazine for a small fee. Okay, so हे magazine आसा जे actually hard copy print जाता, USAन print जाता, ते तुका online you can get it, म्हणजे तुका online दिसता, but ताका subscription आसा ल्हानशें. Okay, good enough. आमचो आतां खूब वेबसायट्स अजून उरिल्ले आसात, पूण आमचो आतां ब्रेक घेवपाचो टायम आयिल्लो आसा. एक ल्हानसो ब्रेक घेवया, खंयच वचूं नाकात, पेपर आनी पेन घेवन जाग्यारूच बसात, रोखडे परत येवया.